फोंडे नगरपालिकेचे कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट टॅक्स, रेंट आणि हाऊस टॅक्स धरून 2 कोटी वयर भायर आसात. लोकांमदी जागृती कमी आशिल्ल्यान त्रास जाता म्हणून नगरपालिकेचो सीओ सांगता. नगरपालिकेकडेन कसल्याय कागदी व्यवहाराक थळावे येता जाल्यार तांकां खंय पयलीं हाऊस टॅक्स भरपाक लायता म्हूण फोंडेचो उपनगराध्यक्ष उलोवन दाखयता. खबरां माळेंत पळयात फोंडेच्या पालिकेची फुकटगिरी. एरियास हे भरपूर आसात येवपाचे आनी कितें आसा पयलीं पासून मातशें इल्लें तांकां अवेर करपा खातीर लायसन्सा तेंचे हावस टॅक्स भरपा खातीर अवेरनेस मातशी थोडे प्रमाणात जाल्ल्यान ते एरियास उरल्यात. फोंडा म्युनिसिपालिटी जर ज्या प्रमाणे धंदो चलता हांगा ज्या प्रमाणे हावजीस आसात त्या प्रमाणे जर गेल्यार म्युनिसिपालिटी डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडंट सामकी म्हणजे ताका आनी जास्त प्रमाणात सरकाराचेर डिपेंडंट रावपाची गरज पडची ना. सोप्या इशूचेर एक केस आमची सोपो कलेक्शन जी आसा ती कोर्टांत चालू आसा सद्या आनीक बाकीची जी आसा ते आमी आतां सद्या ल्हव तांकां कन्विन्स करपाचे प्रयत्न चालू केल्यात. नगरपालिकेक पयशे सारखे येत जाल्यार खंय फोंडेची पालिका बरी नांवां रुपाक येतली. थंय आमचे पळय म्युनिसिपालिटीचे जे आमची एसेट्स आसा पळय तेजे कडल्यान जे रेंट्स आमकां येवपा जाय ते अरावंड 60 lakhs सुमार पेंडींग आसा आमचे. तरी पूण आमी तांकां जाय त्यो फॅसिलिटीज दिला, तुमी इन्स्टॉलमेंटान भरा कशें भरा, तरी पूण तितली आमची रिकवरी जायना. ही फक्त जाली आमची अदर दॅन म्युनिसिपल मार्केट 60 lakhs 17 lakhs 41,000 हावस टॅक्स पेंडींग आसा आमचो. म्हणल्यार आमची जशें तुका सांगलें आमी तें चालू आसा. मे बी परत एकदां आमकां ते ड्रायव करचो पडटलो. आतां जेन्ना ते कसली आमचे कडेन इन्कम सर्टिफिकेट जावं आनी कितें जेन्ना काम कितें मागपा येता ते आमी एक ऑलरेडी क्लॉज घातलेलो आसा की तुमचे हावस टॅक्स पयलीं रिसीट हाडा. थंय आमी पळयता जेन्ना हावस टॅक्स उरलेलो आसा तेन्ना त्या निमित्तान थोडो हावस टॅक्स तितलो तरी भरून घेता. म्हणजे आमचे प्रयत्न चालू आसा. पयलीं DMA नवो DMA आमकां विजीट करून गेला. तांणी सांगलां की तुमी जे इन्क्रीज करता ते खूब कमी आसा. 1 रुपया 2 रुपयाचे तुमी इन्क्रीज करता न्ही तितून तुमगेले म्हणजे यू वील नॉट बी सेल्फ सफिशियंट. म्हणजे म्हाका दिसता एक प्रकारचे ताणें आमकां एक हें दिल्लें आसा की सूचना कशी की मे बी इन फ्युचर की तुमकां तुमच्या पांयार उबें रावचें पडटलें म्युनिसिपालिटीक गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें एखाद्यो ग्रांट्स येवपाना अशें कितें सुचोवपाक सोदता अशें तेंच्या म्हणण्या वयल्यान म्हाका दिसलें. सोप्याची कितें जाता व्यापारी संघटनाचे एक 2 ग्रूप आसा तितूंतले एक व्यापारी संघटनेन ऑलमोस्ट सगळें दिल्या म्हणना म्हळ्यार एक थोडे एक 2-3 म्हयन्याचे उरले आसतले तेंचे. दुसरी संघटना आसा त्या वेळार आयकलां की तेणी व्यापारी संघटनेन कलेक्ट करून आपल्या कडेन दवरलेले आसा. ह्या खबरां माळेंत आतां मेरेन पणजे, वास्को, मडगांव, केपें, म्हापशें आनी आतां फोंडेच्या पालिकांची फुकटगिरी पळयली. एक करून गोंयच्या सगळ्या नगरपालिकांच्या सरकाराचे कुस्तार फुकटगिरीचो रिपोर्ट येतलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोंडे कुट्टी राती एका विचित्र एक्सिडेंटान 2 गाडयो आनी 2 स्कुटरी काबार जाल्यो. ड्रायव्हर सागर नायक सांगता ते प्रमाण ताका फुडल्यान कोण येता कसो दिशिल्ल्यान खंय ताणें गाडी व्हरून सायडीच्या कंपाउंडार मोखली. गाडयेचे एअरबॅग फुगिल्ल्यान ताका फुडलें कांयच दिसना जालें. ताणें गाडी कंपाउंडांत पार्क केल्ली वॅगनार आनी 2 स्कुटरींचेर व्हरून मोखली. नेमकें कितें घडलां आसूं ताची पुलीस चवकशी करता. पोस्टल मतदानाक सिक्रेसी दवरूंक ना. पोस्टल बॅलेट नंबर BJPच्या उमेदवारांक लीक केल्यात म्हूण काँग्रेसीचो दावो. गोंयच्या वेंचणूक आयोगाचेर काँग्रेसीक विश्वास ना. पुराय पोस्टल मतदान परत घेवचें म्हूण काँग्रेस केंद्रीय वेंचणूक आयोगा कडेन वतली. व्हेरिफिकेशनच जावंक ना म्हूण आर्मी मॅनाच्या मतदानाचेरय काँग्रेसीक हरकत. BJPचे खुबशे कॅन्डिडेट जे आसात गोंयांत जावं तांचे इलेक्शन एजंट जावं तेंचे फॅमिलीचे मेंबर्स खूब कडेन भाव खूब कडेन तेंचे बायलांनी स्वता कॅन्डिडेट हे आयज पोस्टल बॅलेट जेन्ना व्हेल्लो आसा ताका फोन करतात डायरेक्ट आनी ताका इंडिकेशन दिता तुजो पोस्टल बॅलेट नंबर हो आसा. एक सांगपाकच सोदतात की जो जाका वोटिंग करतलो ते आमकां कळटलें
केन्ना तुगेलो पोस्टल बॅलेट नंबर आमचे कडेन आसा. इलेक्शन कमिशन गायडलायन्स कितें म्हणटा, हो नंबर कोणाक कळपाक जायना, तो सिक्रेट उरपाक जाय, कारण सिक्रेसी आसपाक जाय. पूण हे सिक्रेट जो सिरियल नंबर आसा तो सिक्रेट नंबर ह्या बीजेपीच्या लोकां कडेन कॅन्डिडेटा कडेन कशें पावले. 2 February 5 o'clock the canvassing is over. Thereafter nobody can do the canvassing. Nobody can do the canvassing. But still the canvassing in various forms, including pressurizing and intimidating the voters, is still going on. This is a very, very serious issue as far as the fairness of the election is concerned. And we raise this concern to the Election Commission. And these are the directly candidates are calling, candidates' wives are calling, candidates' relatives, especially the brothers are calling, the election agents are calling. This is bad because canvassing is over, no? Canvassing काबार जालें 2 तारखेक 5 canvassing काबार जालें. आनी आतां तांकां फोन मारप आनी फोनाचेर सांगप सिरियल नंबर तुमचो व्हो म्हणून. सो तेन्ना एक भंय निर्माण जाता. जो वोटर आसता तेच्या मनात भंय दिसता, अरे आपलो सिक्रेट सिरियल नंबर ताका कसो कळना म्हणून. वेंचणूक आयोगान बीजेपीक पोस्टल बॅलेट पेपर नंबर खंय लीक केल्यात. लोक फोन करून काँग्रेसी कडेन कागाळी करतात. Serial number of ballot papers is given to the candidates of the BJP. So those numbers are being leaked to the BJP. That should not be given because these are no secret. It's a charge that those numbers are being leaked to the BJP. Yes, CEO's office. Yes, they are given to the BJP. बीजेपी सोडल्यार बाकीच्या पक्षांक पोस्टल मतदानाचो हुस्को. सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन हो विशय घेवचो म्हूण काँग्रेस मागता. पोस्टल बॅलेटाची पुराय प्रक्रिया स्क्रॅप करून परत घेवची. गोंयच्या वेंचणूक आयोगाचेर काँग्रेसीक विश्वास ना. म्हाका दिसता एक्सेप्ट बीजेपी सगळे पॉलिटिकल पार्टीनी गरज येवन एकठांय येवन हो इशू स्ट्रॉंगली रेज करपाची गरज आसा. एंटायर प्रोसेस स्क्रॅप करची, कारण ती ऑलरेडी फेअरनेस ना, इलेक्शना ह्या फेअरनेस ना, प्लस तितून फियर आसा. कांयच न्ही, ताका 2 दिसांची प्रोसेस ती. फक्त मशीन रेडी करपाची आनी 40 मशीन दवरपाची आनी तांकां एक दीस फिक्स करपाचो. काल सीओ सांगला हे शक्य ना म्हणून सांगला. शक्य ना म्हणून तुम्ही शक्य ना केन्ना. दे आर एट फॉल्ट. इलेक्शन कमिशन इज एट फॉल्ट. तुम्ही फॉलो केलं ना न्ही, प्रोसिजर तुम्ही फॉलो केलं ना. तुम्ही फेअरनेस इज द स्टेक. इलेक्शनाची जे गंभीरता आसा ती फेअरनेसाची आसा. तुम्ही आता तांकां बरयतले. आम्ही इमिडिएटली फाल्यांच आमी कालचे जर स्टेटमेंट पळयत ना टीव्हीचो जाल्यार ते तकलेन घेतले दिसना. अशा वेळार तुमची भूमिका कितें. सी नाव whatever the statement is made by this local unit has no meaning because we are raising the doubt on their integrity. त्यांची जे fairness जी आशिल्ली, what is required, that fairness is, so they cannot become a judge now. They have lost that power. It's a central election authority has to take the cognizance of this. आर्मी मॅनांक वोटर लिस्टात घालतना खंय वेंचणूक आयोगान घोळ केला. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेऊ एक ब्रेक.